चाव आणि भाजी हायन आज आम वयताय फोटोशूटाक. Every 10 to 12 minutes. नॉथिंग हिल गेट स्टेशन देवन 94 बस केल्या तू पावता हॉलंड पाका. और रस्तो घे गो. एक और मायजू जर्नी यहाँ बट्टू जदोना ते हॉलंड पाका पावता. तिंगाची ग्रीनरी सनलाइट चोयन तुगे मूड चेंज जाता. हे स्पॉटाचे फोटो काढपा इतू व्हडली लायनचो नाम म्हणे पयलीं भायल्यान झाडाचे फोटो काढ्या कित्याक बरी फुल जालो हाय. बशुगे बरे फोटोज आणि क्लोजअप शॉट्स गेले आणि हांव गेलो बांकार बसपा. फाटल्यान चोयल्या वयगे ब्रेकफास्ट चालू आसलो. तेक डिस्टर्ब करून आसतना आमगे फोटो सेशन चालू केले. पोट दुखले. टायर्ड झाले. एक 15 मिनिट लायनी रावन लास्ट आमगे स्पॉट मेळो आणि आमगे बरो एक फोटो काढो. विका एटलीस्ट एक पटोरी पाका वचपाक जाय टू फील क्लोज टू द नेचर. पाका भितोरी एक कॅफे आली वे यू कॅन ऑर्डर एवरीथिंग ऑनलायन हो कोड स्कॅन करपाचो आणि ऑर्डर डायरेक्ट तुगे टेबलाको येता. हेंगे आयस लाते इतू कोडू हा की तितू आमकां साखर घान ती गोड करूं पडली. बरो उमेदीन पितालो. ती आयस लाते रोकोली मगे आंगार टिश्यू हाडपाक येता म्हळ्यार हे मगे आयस लाते पिता. कॅफे भितर एम्बियन्स सारको बरो हा. कितें हायल म्हणटरी जाय ती आम टॉयलेट कोण जालें म्हणटरी चोवपाक गेले आमगे फ्रेंडाक मेळपा येयल्लो. काय ना बाबा काय ना. फोटोशूट जावन आम गेली वेदसपुना कित्याक आम सारकी भूक लागलोली आणि सोमती मागीर गेली घरा. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.